कुडचडे राजकारणात सध्या तिकेट कोणाक ह्या प्रश्नावयल्यान राजकीय तापमान खूप वाढला। सध्याचे आमदार निलेश काब्रालान पक्षाच्या निर्णयाचेर आपली भूमिका स्पष्ट करत हांवें पयलींच जायत्यो गजाली त्याग केला, आता कोणा खातीर असो प्रश्न केलो। दुसरे वाटेन एसटी आरक्षणाचेर जाल्ले चर्चेक लागून शेजारच्या मतदारसंघातल्या फुडाऱ्यांचे दोळे कुडचडेचेर बसल्यात। सुभाषान कुडचडे कडेन आपले संबंध स्पष्ट करताना पक्षान परवानगी दिल्यार म्हाका कुडचडे येवपाचे आसा अशें स्पष्ट केला। मात हेर मतदारसंघांनी परवानगी बगर प्रचार केल्यार 101% कारवाय करपाची शिटकावणी दामून दिला। म्हळ्यार कुडचडेच्या राजकीय मळार सध्या जायते दावेदार आसात, पूण पक्षाचे ग्रीन सिग्नल कोणाक हे एक कुवाडे जावन रावला। इंडियन सिटीजनशीप सोडून पोर्तुगालची सिटीजनशीप घेवप सामकें सोंपें जालां। पोर्तुगालची जी पणजेन जी कॉन्सुलेट आसा, एम्बसी जी आसा, ताचे कडेन एप्लिकेशन करप, इंडियन पासपोर्ट सरेंडर केल्ल्याचें सर्टिफिकेट हाडप आनी पोर्तुगीज सिटीजनशीप घेवप। पोर्तुगीज सिटीजनशीप घेतल्या उपरांत युरोपांतले जायते जे देश आसात तातूंत विदावट विजा वचपाक मेळटा, हो एक फायदो जाता। कामा खातीर जे युरोपान वचपाक सोदतात ते पोर्तुगीज पासपोर्ट हाका लागूनच घेतात, पूण परतून इंडियन सिटीजनशीप घेवप हे तितलें सोंपें ना। पोर्तुगीज सिटीजनशीप दिवन जर इंडियन सिटीजनशीप जर घेतलो जाल्यार पोर्तुगाला कडेन तुमी परतून जेन्ना एप्लाय करता, पासपोर्ट सरेंडर करपाक वयता तेन्ना ते सांगता की तुवें खंयच्या दुसऱ्या देशाची सिटीजनशीप घेतल्या ते आदी दाखय। समजा इंडियन सिटीजनशीप घेतल्या अशें तुमी जर सांगताले, सिटीजनशीप तुजो पासपोर्ट हाडून दाखय। दुसरी सिटीजनशीप सरेंडर केल्या शिवाय इंडियन सिटीजनशीप मेळना। तेका लागून पोर्तुगीज सिटीजनशीप सोडून इंडियन सिटीजनशीप घेवप हें सामकें कठीण जाल्लें आसा। आदिवासी आरक्षणा खातीर केंद्र सरकारान अभ्यास करून कायदो केला, तशेंच कायद्याची अधिसुचोवणी जारी केला। हे विशीं कोणीच गोंधळ निर्माण करचो न्हय। आता लोकसंख्ये प्रमाण आरक्षण मेळटले। आयुक्ताची नेमणूक केल्या उपरांत खोलायेन अभ्यास करून ही प्रक्रिया ह्या म्हयन्यात पुराय जातली, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले। मजगतीं 2027 वर्साच्या वेंचणुके पयलीं एसटीक आरक्षण मेळटले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां म्हूण मंत्री दोतोर रमेश तवरकरान म्हायती दिला। आमचो एक एसटी फुडारी गणेश गांवकर सध्या गोंया भायर आसा। तो गोंयांत परतले उपरांत निर्णय घेतले अशें तवरकरान सांगलां। शुक्रारा मुरगांवच्या दीप विहार उच्च माध्यमीक विद्यालयाचो 25 विद्यार्थ्यांचो पंगड सत्तरी तालुक्यात सावर्डे पंचायत क्षेत्रांत येवपी तोणीर काजरेदार ह्या घसघशार ट्रेकिंगे खातीर गेल्ले। त्या वेळार एक विद्यार्थी न्हंयत भितर सरलो, पूण उदकाची खोलाय आनी खर प्रवाहाची म्हायती नाशिल्ल्यान तो उदकांत व्हांवून थंयच ताका मरण आयिल्लें। ह्या प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी तशेंच रान्या खात्यान परवानगी घेनासतना विद्यार्थ्यांक घसघशार व्हेल्ले प्रकरणात 4 शिक्षक आनी 2 टूर ऑपरेटरांचेर गुन्यांव नोंद करून दोगांक अटकूय केल्यात। ह्या घडणुकेक लागून मरण पाविल्ल्या विद्यार्थ्यांची फॅमिली बरीच चाळवली। तांच्यांनी शेनवारा उच्च माध्यमीक विद्यालया कडेन आंदोलन केले। विद्यार्थ्यांच्या मरणाक शाळा वेवस्थापन कारणीभूत आशिल्ल्याचो आरोप केलो। ह्या प्रकरणात शाळे आड कायदेशीर मार्गान कारवाय करून न्याय दिवपाची मागणी केली। तशेंच गरज पडली जाल्यार ह्या प्रकरणात शाळेचे वेवस्थापन योग्य ती कारवाय करतले अशें शाळेच्या अध्यक्षान सांगले। मजगती शिक्षकांच्या घाळपणाक लागून वाळपय पुलिसांनी आदीच शिक्षकांचेर गुन्यांव नोंद केला अशी माहिती डीवायएसपी गुरुदास कदम हांणी दिली। तशेंच ह्या प्रकरणात कायदेशीर मार्गान कारवाय जातली अशें आश्वासन डीवायएसपीन फॅमिलीक दिला। गोंय राज्याक ड्रग्स मुक्त करपाच्या यत्नांतल्यान गोंय पुलिसांनी म्हत्वाची कारवाय सुरू केला। ऑपरेशन प्रहारा खाला राज्यभरात गोळी पदार्थ गुन्यांव आनी बेकायदेशीर कृत्यां आड व्हड प्रमाणात कारवाय केली। ह्या कारवायेंत 12 व्यक्तींक अटक केली। एनपीडीएस कायद्या खाला 10 केशी नोंद जाल्यात। पोलिसांनी गांजा, LSD, कोकीन, चरस, केटामाइन अशा वेगवेगळे गोळी वखदा पदार्थ जप्त केल्यात।